कांदोळेच्या मुळावे भलायकी केंद्राची जी इमारत आसा ती खूप वाईट अवस्थेंत आसा। हाचेर फाटलो कितलोसोच काळ जालो मंत्री लोबो फॉलोअप करीत आसा। या संदर्भात बुधवारा चर्चा जाली। चड करून या कामाचो 13 डिसेंबराक बुन्यादी फातर बसयतले म्हण माहिती मुखेलमंत्री सावंतान दिल्या। आर्टेक्स गोवा खातीर परवचान गौतम शिरोडकार। कांदोळी प्रायमरी हेल्थ सेंटरची बिल्डिंग जी आसा पळय ही डेलिब्रेटेड कंडिशनान आसा। लास्ट जो खूप तेंप जालो म्हणजे मिनिस्टर बाब मायकल लोबो कंटिन्युअसली फॉलोअप करता। आज आत्ता हांव मिनिस्टर आनी तो कंटिन्युअसली तेजी मिटींग जाली आनी ऑलरेडी कन्स्ट्रक्शन घेवपाचें डिसिजन ऑलरेडी घेतलां। वी आर स्टार्टिंग म्हणजे मोस्ट पॉसिबल 19 डिसेंबर पर्यंत तरी त्याचा फाउंडेशन स्टोन घालपाचें ऑलरेडी आमी डिसिजन घेतला। 30 डिसेंबर 30 डिसेंबरान ताजो फाउंडेशन स्टोन जो आसा तो डिसायड करा फायनल घालपाचो। मागीर उरता फक्त ते शिफ्टिंग आनी कितें वी हॅव गिवन द रायट्स तेणी डिसायड करपाचें। आयदर जाता जाल्यार त्या प्रोविजरी बिल्डिंग डायरेक्टराक आनी ताका मेळून ते डिसिजन घे म्हटलां आसा ते प्रायमरी हेल्थ सेंटर शिफ्ट करपाचें। अदरवायज सायडीच्यान पयलीं सुरू करपाचें दोना पैकी एक। इफ जर जागा अवेलेबल जाली प्रोविजरीच्या बिल्डिंगेन त्यांच्या पंचायतीन तेंच्यांनी मदत करून जाल्यार शिफ्ट करतले आनी वील स्टार्ट दॅट।